न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ल्या। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसात त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ल्या। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसात त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज दिसभर कितें कितें घडामोडी घडल्यो त्या सगळ्या घडामोडींचो धांवतो नियाळ घेवया। फाटल्या 2 दिसांसान पावसाचो सामको सावार आसा। गोंयभर जायते कडेन पडझड जाली। ह्या 2 दिसांत पावसाक लागून नेमकें कितें जालें तें सगळ्यात पयलीं जाणून घेवया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या केरकर हाचे कडल्यान। गोंयान पावसाचो सावार सध्या सुरू आसा। फाटले 2 दीस जाले उटंगराचो पावस पडटा। देखून ह्या वादळी वारो तसोच पावसाक लागून जायते कडेन झाडां तशेंच लायटीचे खांबे पडिल्ले आसा। देखून हवामान खात्यान फुडले 2 दीस ऑरेंज अलर्ट जारी केल्लो आसा। तशेंच डिजास्टर मॅनेजमेंटान आपत्कालीन परिस्थितीत एमर्जन्सी कॉन्टॅक्ट नंबर जारी केला। तशेंच वेगवेगळ्या वाठारांनी आयज झाडां पडिल्ली आमकां दिश्टी पडला। तशी दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार पावसाक लागून मडगांव दामोदर चेंबर सोसायटीच्या इमारती कुशीक आशिल्ली एक संरक्षण वणटीचो भाग आयज कोसळ्ळो। देखून फाटल्या 2 वर्सां फाटीं आल्ट मॉन्त सोसायटीच्या इमारती कुशीक ह्या संरक्षण वणटीचो एक भाग कोसळिल्लो। मात संबंदीत प्रशासनान हाचे कडेन अजून मेरेन दुर्लक्ष केल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्ली आसा। तशेंच ह्या रिटर्निंग वॉलाचें काम बेगिनात बेगीन करचें अशी थळाव्यांनी मागणी केल्ली आसा। ह्यो बातम्यो सविस्तर 7 वरांचेर पळयात। गोंयभर उटंगराचो पावस पडटा। जायते कडेन पडझड जाली। मडगांवा खंय तरी एक संरक्षण वणट कोसळ्ळी जाल्यार हेर बाकीचे कडेन बारीक सारीक झाडां पडून बारीक सारीक लुकसाण जाल्ल्याचें आयकपाक येता। आपत्कालीन वेवस्थापन सतर्क आसा। 2 नंबर तांच्यांनी आउट केल्ले आसात उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर। समजा एखादी आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण जाली जाल्यार ह्या नंबरांचेर फोन करून लोकांनी कळोव येता। फुडें वचूया ऐश्वर्या खोर्जुवेकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। केप्यां बाजारांत 4 आस्थापनाचेर मामलेदार आनी प्रदूशण नियंत्रण मंडळान धाड घातली आसा आनी ती 4 आस्थापनां बंद उडयल्ली आसा। तांच्यांनी असं सांगलें की तांचे कडेन पोल्युशन सर्टिफिकेट नाशिल्ल्यान तांकां आतां सध्या बंद करून सांगलां आनी थोड्या दिसां खातीर तांकां टायम दिल्लो आसा की तांकां पोल्युशन सर्टिफिकेट काडपाक। आनी हेतूनय दुसरी जी गजाल म्हणजे एकले जे फास्ट फूड आस्थापन आहा तेणें अशें दावो केला की तेणें ऑनलायन पद्दतीन 20,000 रुपया भरून हेजो प्रदूशण सर्टिफिकेट घेतलेली। मात ती
जे अधिकारी आसा ते सांगता की ही जी सर्टिफिकेट आहा ती नकली आसा. अजून हेजो आतां फुडलो जो तपास जातलो. आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे सद्या उटंगराचो पावस पडपाक सुरू आशिल्ल्यान केरी खांडेपार हांगा नव्यानूच केल्लो रस्तो सद्या ताका क्रॅक्स पडलेले आसा, जो हालींच तो फाटल्या दिसांनी केलेलो. लोक अशें सांगता की फाटल्या 8 दीस पयलीं तो हॉट मिक्सिंग केलेलो. तशेंच थंय आनी सुरावले ह्या वाठारान थंयसर जो रस्त्याचें काम सुरू आशिल्लें तें काम अर्दवटूच आशिल्ल्यान उटंगराचो पावस पडल्यान तो थंयसर रस्तो आतां व्हांवन गेल्लो आसा. आनी हेच्याच रिलेटेड जी दुसरी जी बातमी म्हणजे दुसरी जी केरी खांडेपार हांगाच रस्त्या कुशीक जे व्हडलो रोड वायडनींग करताले हायवेचो, तेन्ना ते हायवे ऑथॉरिटीजान जे फार्मर्स आसले तांकां मातयेचो रस्तो करून दिलो आनी तांकां सांगलें की थंयचो डांबरी रस्तो करून दितले, पण तेंच्यांनी करून दिवं नाशिल्ल्यान थंयचो जो खूब पावस पडलो तातूंत जो रस्तो आसलो तो व्हांवून गेलो आनी ते व्हांवून ते सगळी जी माती आशिल्ली ती तेंच्या आतां शेतान गेली आसा. तितून जे तेंचे जे पीक आशिल्लें ते सगळें इबाड जाल्लेलें आसा, नश्ट जाल्लें आसा. ह्यो ज्यो बातम्यो तुमी सेंट पेमला बुलेटिनाक पळयात. पावसाक लागून हालींच केरये खांडेपारा एक जो रस्तो केल्लो तो खचलेलो आसा, जाल्यार दुसरे कडेन हायवे एक्सपान्शनाक लागून जे काम केल्लें तो जो मातयेचो भराव सायटीक उडयल्लो तो खंय तरी शेतांनी व्हांवन गेलो आनी शेतकारांचें लुकसाण जाल्लें आसात. सुरावले खंय तरी सिवरेजीच्या कामा खातीर एक चेंबर मारून दवरिल्लो आनी आतां फाटल्या 2 दिसांत पडिल्ल्या पावसाक लागून तो जो रस्तो आसलो तोय व्हांवन गेलो. ताका लागून लोकांची सामकीच गैरसोय जाल्ली आसा. फुडें वचुया समिधा कुंकळकर हाच्या कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. उद्देजक चिराग नायक हांणी आयज काँग्रेसीत प्रवेश केल्लो आसा, तर काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी तांकां येवकार दिल्लो आसा. मडगांवकार जे आसा ते दिगंबर कामतीक विटल्यात अशें तो म्हणटा. ते जरी तोंडान उलोवन दाखयनात पूण तांच्यो भावना आपल्या पेक्षा कितें वेगळ्यो नात अशें तांणी ह्या वेळार उलोवन दाखयलां. आनीक एक अपडेट म्हणजे आंबेडे नगरगांवच्या श्रवण बर्वे खून प्रकरणांतलो जो मुख्य दुबावीत आसा वासुदेव ओझरेकर हाका जामीन अर्ज मेर्शेच्या उत्तर गोंय अतिरिक्त जिल्लो न्यायालयान न्हयकारिल्लो आसा. तर खरें म्हळ्यार ह्या गुन्यांवाक जन्मठेप वा फाशीची ख्यास्त आसा, तशेंच पुलीस बंदखण लेगीत सक्तीची आसा अशें म्हणी निरीक्षण नोंदयत न्यायाधीश अपुर्वा नागवेकर हांणी ताका जामीन दिवपा खातीर स्पश्ट न्हयकार दिल्लो आसा. अश्यो ह्यो 2 बातम्यो आसा. मडगांवचो युवा उद्देजक आनी दत्ता नायकाचो पूत चिराग नायकान आज काँग्रेसीन ऑफिशियली प्रवेश केल्लो आसा. काँग्रेसीन प्रवेश करतकीर चिराग नायकान मडगांवचो भाजपाचो आमदार दिगंबर कामतीचेर फोकाडलो. दिगंबर कामतीन मडगांवची आनी मडगांवकारांची सामकीच वाट लायिल्ल्याचो आरोप तांणी ह्या वेळार केलो. ह्यो सविस्तर सगळ्यो बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. हे न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव सुशांत गावस. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय.